Lord Krishna attained victory over demon Narkasura, may we all attain victory over the evils. आमच्या ह्या खाशेल्या दिवाळी स्पेशल स्वामिनीन आसा अशीच एक खासा स्वामिनी लक्ष्मी पिंगे. सो म्हाका एक सांगा आई, तुम्ही कितली वर्सां जाले आकाश दिवे आणि नरकासुराचे तोंड करता? हे आकाश दिवे करता आमी 48 वर्सां जाली. 48 वर्सां जाली आनी 48 वर्सांत जाली नरकासूर करता. हय, पयलीं आकाश दिवे केले, नंतर आमी मागीर नरकासूर केले. सुरवात कशी म्हणून जाली? सुरवात म्हणजे तेन्ना बिझनेस असो मोठो नासलो, म्हणजे कितें तरी करूंक जाय न्ही म्हणून म्हाज्या गांवांत पयलीं तो पोट्टे हाडी, स्वता पोट्टे हाडून तो स्वता घरा हे आकाशकंदील करी. ताज्या उपरांत मागीर आमी लोकां कडल्यान घेवंक लागले, अशें कोण रेडीमेड करता तांचे कडल्यान हे घेवन मागीर आमी पेपर हाडून आकाशकंदील करूंक लागले. आणि ते नरकासुराचे तुम्ही ते मोये करतात, तोंड करतात, ताज्या बद्दल आमकां कितें सांगा? नरकासुराचे म्हणजे पेपर हाडटा विकते, मागीर आमी गोम घरा करता, गोम आनी ते पेपर घालून पेपरा पासून मागीर ते आमी फॉर्म सगळें तयार करता. फॉर्म तयार करून ते मागीर सुकोवचें पडटा. सुकोवन मागीर ते सगळें दवरता आनी हें जालें म्हणटकीर मागीर चतुर्थी जाली म्हणटकीर आमी पेंट करून कमेस करता. सो आता गेली 48 वर्सां तुम्ही हे काम करीत आसा, लोकांचो तुमकां कसो रिस्पॉन्स आसा? बरो आसा म्हणजे घरा येता व्हरपाक, वर्साची गिरायकां आसता आनी बाजारान विकता, मार्केटान. तुम्ही मार्केटानूय चलो विकता. तुमकां हो आतां बिझनस तुम्ही इतली वर्सां करता, म्हणजे तुम्ही आतां खूब खूब तरेचे काळ पळयले. तेन्ना डिमांड दुसरो आशिल्लो, आतां डिमांड दुसरो आसा. म्हणजे तेन्ना लोकांक सादो आकाश कंदील चलतालो, पूण आतां कलर बरे जाय, सगळें नवें नवें जाय. हय, सो तेका मागीर तुमी कशें मॅच करतात? मागीर गिरायका प्रमाणे तशें तशें मागीर करचें पडटा न्ही. पयलीं कितें कशें आसलें, साद्यो खोली आसल्यो तेन्ना चलताल्यो. आतां मदीं फ्लोरिसन आयल्यो, ती आतां इतकी वर्सां जालीं. आतां फ्लोरिसन आयल्या उपरांत आतां परतें चेंज जालें म्हणजे लोकांक कितें आसता, कोण दुसऱ्यान चेंज केलें म्हणटकीर आमी हें केल्लें मागीर आमचें उरता. हें चलना, नवें आसता तें चलता न्ही. आमी नवें आसता तें गेलें म्हणटकीर पोन्नें आसता तें उरता, म्हणजे वर्साचो हें आसता तें उरता. हो बिझनस करपाक तुमकां कितें अशें त्रास बी जाता, म्हणजे कितें डिफिकल्टीज येता? त्रास म्हणजे पावसाक लागून खूब त्रास जाता. पावसान हें सुकत घालूंक मेळना आनी हें बेगीन मेळ्ळें, आकाशकंदील बेगीन मेळ्ळें जाल्यार काम मातशें बरें जाता. हें फॉर्मां मेळना जाल्यार काम बेगीन जायना. मागीर रातळ्यो मारच्यो पडटा. सून पूत, म्हजी भयण, हांव अशीं सगळें बसून करता. सो सगळी फॅमिली एकठांय येवन हो तुमचो धंदो करतात. आनी म्हाका एक सांगा, तुमकां आतां हे तुमी आकाश दिवे करता किंवा नरकासुराची जी तोंडां करतात, हे तुमकां कोणें शिकयला की तुमी स्वता शिकल्या? ना, स्वता सगळें म्हाज्या घोवान सगळें. सगळें आकाशकंदील करप, कशें करप, कितें करप, तशें नरकासूर घालपाक मागीर ताणेन दाखयलां, ताचे वयर आमी केलां. आनी आतां तुमी 70 वर्साची वयाचेर आसा, इतले तुमी कश्ट घालता, इतले एफर्ट्स घालता, म्हणजे दीस रात एक करून आपलो एक धंदो, आपले एक परंपरा आसा ती फुडें चलता. पण आयच्या काळान अशी चलयां आसा, अश्यो बायलो आसा ज्यो घरान हातार हात आनी पायार पाय घालून बसलेल्यो आसा की आपल्याक केन्ना तरी नोकरी मेळटली ना पूण काम करतलो. त्या अशा भुरग्यांक, अशा तरणाट्यांक तुमचो कितें मेसेज आसतलो? मेसेज म्हणजे अशें, नोकरी मेळटलीच म्हणून रावचें न्ही, कितेंय तरी धंदो करचो, पयलीं ल्हान करचो, करता करता वाडटा मागीर तुजो वाडटा न्ही. थोड्या भितर धंदो करचो, बेकार रावचें न्ही. कोणीय जावं चली आनी काम मेळटात म्हणून अशें ना आतां न्ही. काम मेळटा मेळना, मेळ्ळें जाल्यार करपाचें, ना जाल्यार कितें धंदो करपाचो. तरान जे चायनीज आकाश दिवे येता, रेडीमेड आकाश दिवे, तेजेर तुमच्या गिरायकाचेर कितें हॅम्पर जाला, म्हणजे गिरायकाक देंवल्या? हय, देंवल्या. सो लोक ते घेवंक सोदता, प्लास्टीक घेवंक सोदता. आनी मेन म्हणजे तेन्ना पावस आयलो जाल्यार हे पेपराचे न्ही, हांचेर हे येता पेपराचे, म्हणजे पावस पडलो जाल्यार हे पिड्ड्यार जातले, प्लास्टीक व्हरता. तसो पावस कंटिन्यू बी पडत जाल्यार आमकां नुकसान जाता. मागीर आतां तुमी आकाश दिवे करता न्हू, तेजो रेट कितें म्हणून आसा? रेट आसा म्हणजे आमचो आतां रेट आसा हो 200 रुपया रेट आसा. पूण ते तुका सगळें करून खोली, ही फ्रेम, ताका सगळें मटेरियल लागता तें करून तुका ताजेर व्हडलेशें आमकां प्रॉफीट मेळना. आनी कितें आसा, पयलीं पसून धंदो करून आयिल्ले आसा म्हणून तो बंद करूंक जायना. ह्या खातीर आमी तो चालू दवरता. नवें आयला तें नवें करचें पडटा.
ते प्रत्येक रेट वाडटा न्ही त्या प्रमाणे तुका रेट वाडलो बरें त्या रेटा प्रमाणे तुका सांगलें 100 रुपया सुवेच सांगलें म्हणून तशें गिरायक दिना न्ही म्हणून आतां नवे पेपर आयल्यात ते नवे पेपर तर एकदम म्हारग त्या प्रमाणे लोकांक कितें अरे बाबा इतके ताजो रेट पळोवंक जाय न्ही आमकां पडला ताज्या वेल्यान आमी दितली न्ही बरोबर ताज्या वेल्यान आमकांय 20-25 रुपया मेळूंक जाय बरोबर आमचेंय सुटूंक जाय अशें वोकल फॉर लोकल म्हणटा म्हणजे आमचे जे गांवांत किंवा आमच्या शारांत जे कोण कितें लोकल आर्टिस्ट आसा तांकां आमी प्रोत्साहन दिवंक जाय तरी आसतना बाजारांतले चायनीज प्रोडक्ट घेवन लोक वयता सो तांकां तुमचे कितें मेसेज तशेंच म्हणजे तांच्यांनी अशें भायलें चड घेवचें न्ही स्वता जें आपल्या देशांत जाता आपल्या गांवांत जाता तें यूज करचें आनी ताका प्रोत्साहन दिवचें सो आईन आमकां एक बरी मेसेज दिल्या वोकल फॉर लोकल ती सांगता त्या प्रमाणे बाजारांत चायनीज प्रोडक्ट आसात आनी लोक ते विकते घेतात ताजो बरेंच लुकसाण लोकल वेंडर्सांक जाता सो तिजी एक क्लियर मेसेज आसा की जाता तितले आमचे लोकल आर्टिस्ट आसा लोकल वेंडर्स आसा तांकां तुमी प्रोत्साहन करचें तांच्या कडल्यान तुमचो प्रोडक्ट घेवचो ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर प्रुडंटा खातीर.